वर्साचो सादो काळ 23वें सातोळे बेरेस्तार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 27 ते 38. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोणे तुमकां एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुमचो जुबो काडून घेत ताका आंगुस्त्रोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजे वस्त काडून व्हेल्या ताची कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सरी केलोले तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात, आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यान म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उसणें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य तें कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उसणें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनउपकार्या आनी वायटा वेसवी तो कोनवाळो. तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करूं नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकारी करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी देव तुमकांय बक्षितलो. दियात आनी तुमकां मेळटलें. बरें चिक्कार दामून चेपून हालोवन आनी वतसर सुयेन भरलोलें माप तुमचे ओटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.